रस्त्या लागूनच सकाळी आमी भुरग्यां पावपा वयता न्हू इश्कोला आनी सगळी गाडी 4 व्हिलर सगळी अशी घेता आनी आमकां हांगा वाट उरना वचपाक. सगळे लोक अशेच घेता गाडये रस्त्या लागून. ओके. पण आता ते सायडी कोण गाडी घालूंक सोदना आपणाली, कित्याक खोडगूल पडल्या गाडी आपणाली पिड्ड्यार जाता म्हणून अशी घालूंक सोदना. सगळे अशेंच येता. हे पळय फाटल्यान पयल्या पसून जाता, सगळे अशेंच येता म्हणून हे एक्सिडेंट जाता. तुमकां कितें दिसता कितें करचें हेजे वयलें सोल्युशन कितें रोड बरो जावचो, मातशें बरें जावचें आनी कांय ना. हांव आसा कुर्चड्यार आनी काल रातचे 12:15 सुमार कुर्चड्यार रवीन भवना कडेन 2 व्हिलरां भितर एक अपघात जालो. ह्या अपघाता भितर मनोज सुतार व 32 वर्साच्या युवकाक मरण येयल्लें आसा. तशेंच आनी ते दुसरे बायकार 2 जाण आसलेले ते खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आनी तांकां स्थानीक लोकांनी कुर्चड्यार हेल्थ सेंटरार व्हरून एडमीट केल्ले आसात. जे स्थानीक लोक आसा त्यांचे म्हणणे प्रमाणे जे एक्सिडेंट जाता तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. हो रस्तो एक सायडीन खणून दवरलो आसा. त्या कारणान जे 2 व्हिलर आसा ते आनी कारी आसात त्यो एक सायडीन वचपाक प्रिफर करतात. ते कारणान हे अपघात जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा. ह्या एक्सिडेंटाचो जो पंचनामा आसा हो कुर्चडे पोलिसांनी केल्लो आसा आनी हेजो जो मुखाल्लो जे रिजन आसा एक्सिडेंटाचें तेजोय बी शोध लावपाचें काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.